येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेखपुळ्याचे हेडलाईन्स. दारबांदोड्या खून प्रकरणात पुलिसांनी दुबाविताक केलो 24 वरां भितर अटक. दुबावितान कांय वादाक लागून चलयेचो गळो कापून खून केल्ल्याची दिली कबुली. आयएमडीन गोंया खातीर जारी केला येल्लो अलर्ट. 23 जून मेरेन शिरशिरतलो पावस. दिवचलच्या फामाद नागझरीचे केला नूतनीकरण, पूण कोयराच्यो राशी आनी लोकांच्या हलगर्जीपणाक लागून सुवातेर जाला बुरशेपणा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंड्या एका तरणाटे चलयेचो क्रूरपणान खून करून लागसरच्या रानात ताची कूड उडयली. फकत 24 वरां भितर पुलिसांनी राज्य शीम हुपून पळून गेल्ल्या दुबाविताक अटक केला. दुबावित आनी मरण आयिल्ली चली दोगांय मूळ कर्नाटकांतली. गोंयांत पावला त्याच दिसा खून जाल्ल्याचे पुलिसांनी उक्ताडार हाडला. दक्षिण गोंय एसपी टिकम सिंग वर्मा हाणें पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. रिगार्डिंग बॉडी ऑफ अ गर्ल around 20 to 30 years old. Body she was murdered and we found the body in Fonda area. So within 24 hours we were able to not only identify the victim where we didn't have any clue, but we also managed to catch the accused. Multiple teams were formed. Initially we found out from the number we got the trace of the accused, and the accused was there in Karnataka. We formed our teams and we sent our team, and the accused was apprehended. He has been arrested and the rest of the formalities will be done soon. So this the victim and the accused, they were actually in a relationship, and the motive is supposed to be some personal issues, the relationship issues, and the investigation, further investigation will be carried. जो accused और जो victim है दोनों relationship में थे, वो उनका personal relationship issues था, उसकी वजह से accused ने उसका मर्डर किया. Suspicion से क्या? लड़का अनएम्प्लॉयड था, लड़की जो है वो बेटी किसी स्कूल में लगी थी एज अ स्टाफ, नहीं टीचर नहीं, एज अ स्टाफ. एज बोथ आर 22 years. विक्टिम एंड अक्यूज्ड. स्टे उन्होंने कहीं नहीं किया. वो आ रहे थे फोंडा में, बस से उतरे, उसके बाद वो मर्डर करके चला गया. उनका स्टे का कहीं प्लान था, गोवा घूमने का प्लान था, जो कि अभी तक कंफर्म हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई टिकट्स वगैरह, कोई फर्दर बुकिंग्स वगैरह हमारे पास नहीं है ना. ऐसा उसका थ्रोट स्लिट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. ओसोळणेचो डॉक्टर जुलिया मिनेझीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक हो खूब पोरनो आनी इतिहासीक आसा, पूण आतां ताची अवतिकाय जाल्या. सरकारान ओसोळणा पंचायतीक फंड दिले जाल्यार ही सुवात आमीच नितळ करपाची सरपंचाचें म्हणणें. फाल्यां राज्यपाल ह्या चौकाक भेट दिवपाचो आसा, तरी अजून मेरेन कांयच हालचाली नाशिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते ओसोळणा आसात, आनी ओसोळणा जे डॉक्टर जुलियो मिनेझीस फ्रीडम फायटर आनीक डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची जे चौक आसा, ह्या चौकार आसात. आनी हांगा 17 तारखेर 17 जूनाक मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक ठरयलें की 18 तारखेर आमी जे मडगांव लोहिया मैदान आसा हांगा आमी वतले, थंय मिटींग घेतले आनीक गोंय स्वतंत्र करपाची जी चळवळ आसा ती हांगच्यान सुरवात जाल्ली ह्या दोग जाणांनी केले. पण आज खरें वायट दिसता की ह्या चौकाची आज जी परिस्थिती आसा ही पळयत जाल्यार सामकी बिकट आसा. फाल्यां हांगा गव्हर्नरूय येवपाचें आसा, पूण जी ऑथॉरिटी आसा सरकाराची, ह्या ऑथॉरिटीन हांगा सान सुद्दां मारली ना. हांगा जे स्मारकाक कंडिशन आसा, हे कंडिशनाचे पळोवया कितें जाता. ते टायल्स फुटल्या, तेजी जे रेलिंग घातले ते मोडोन गेले कडेन आसा. हांगा ही जी असली स्मारक आसा ती फक्त शोभेची वस्तू जाले कडेन आसा. हेजेर सरकार लाखान रुपये खर्च करता. आज हे जे फ्रीडम फायटर आसात हेंचे नांव उरपाक जाय आसले, पूण हेंचे नांव तरी खंयच ना. हांगा भलतें नांव जाले कडेन आसा. आज तुमी हांगा पळयात, खरें वायट दिसता. आज हेजे बद्दल जेन्ना पंचायती विचारले त्या टायमार पंचायतीन सांगलें की ओसोळणा पंचायत जी आसा तेणी सांगलें की आमकां हें लागना, कित्याक आमकां सरकारान फंड दिले आमी करताले. हें कलेक्टराची जी ऑथॉरिटी आसा तेणी करपा म्हणून. खरेंच आज जर आमी हेंकां जर सारकें हें जर मेंटेनन्स करून दवरना
जाल्यार फुडले पिळगेक यांची नाव सुद्दां याद उरपाना. कितें आसा थिंग लॉयाचे हक कितें जालें थंय आतां तो लॉयाचे हक आमच्यान कांय करूंक जायना. आमकां तरी सरकारान जावं कलेक्टरान तरी आमकां सांगिल्लें हें आमचें कितें फांड दिताय जाल्यार आमी ते रेडी आसा हें करपाक. तरी आसतना हांवें तें पयर साफ केलां, सगळें निवड केलां मनीसलांक आनी तें साफ करून हांवें घेयलां. कितें हाल मिडिया येतले आनी कोण येतले तेका लागून हांवें तें साफ करून घेयलां. आनी हें कितें आसा जाल्यार आमकां सरकारान तें फांड दिवचें आनी हें हांव काम आमी करूंक शकता. पंचायत करपाक शकता फंड्स दिले. हय करूंक शकता. पूण आज अशी परिस्थिती कित्याक जाल्या तेजी? आज कितें आयज परिस्थिती म्हणजे आतां आमकडे जाल्यार आमी कांय करूंक शकना न्हू. ते लोक म्हटली हितून कोणें दिलां हें परमिशन तें करपाक. सो आमकां तें कलेक्टरान एक्शन घेवपाचें. आमकां कितें फांड दित जाल्यार आमी तें करूंक शकता. आतां गव्हर्नर येवपाचो आसा फाल्यां. गव्हर्नर फाल्यां येतलो आनी तो मागीर येयलो जाल्यार आमी तो हिंगा येयलो जाल्यार आमी तेका हिंगा हाडली आनी ते कितें फुलां घालून कितें करून. ओके, कित्याक तो फाल्यां जुलियो मिनेझिसा घरा येता. मिनेझिसा थिंग विजीट करूं येता तो. तेचे बरोबर आमगे MLA येतलो. सो ते तीन पयलीं वयतले आमगे रेजिना मार्टीन डेस्कला मागीर थिंगसून मागीर हिंगा येता म्हणटा तो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काणकोणचे रवींद्र भवन 14 वर्सांचो वनवासा उपरांत अखेरेक अस्तित्वात येयले. पूण यो रे म्हाज्या मागल्या म्हणटा तशी गत ह्या रवींद्र भवनाची जाल्या. ताची अवतिकाय जाल्ल्यान गेल्या म्हयन्या सावन तशेंच बंद उरिल्ल्यान कलाकार आनी थळावे तिडकल्यात. कलाकारांक कला सादर करपाक तयार केल्ली माची म्हळ्यार रवींद्र भवनच आतां बंद उरपाक लागले जाल्यार कलाकारांक कितें फायदो? व्हड पावसाक लागून काणकोणच्या रवींद्र भवनान वायरींनी उदक रिगला. इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आसात. ऑटो जनरेटर सारको चलना देखून थळावे कलाकार आनी काणकोणकारांनी डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिलो. इतले लोक आयलात आनी वयल्यान बाकीचे लोक आसात, पुराय काणकोणचे लोक आसात, तांकां विचारीत उरता की रवींद्र भवन आनी कितले दीस म्हणल्यार बंद उरतले. हो एक क्वेश्चन पडला की फूल लोकांचे तशे तियात्र आसा, बाकीचे कलाकार आसात आनी तेंचो दुसरो क्वेश्चन म्हणटा सपोज जर ते सारके नासले, सपोज जर तेंगे सारके सिस्टम सारके नासले, तेमी इनोग्रेशन कशी केली. एक मुद्दो व्हडलो आसा. आतां टॅक्निकल आतां पळय आतां ऑलरेडी 14 वर्स जाली आमी त्या रवींद्र भवना खातीर रावतात. आतां 14 वर्स नंतर असले विदीन 1 month or 2 months अशें फॉल्ट येताली. वाय दीस वाय देर इज सब स्टँडर्ड वर्क गोईंग ऑन. आनी अशें काणकोणाक कित्याक जाता की बरे बिल्डींग बांदता, बरे भितर गेले आमकां बरी फॅसिलिटीज कित्याक मेळना. सेम विथ द हॉस्पिटल ऑल्सो. सेम हॉस्पिटलांक सुद्दां कितलो असो प्रॉब्लम जाता. नमस्कार. काणकोण एक कलाकाराचें खाण म्हणटात. आमी तुमकां पळयतलें की 14 वर्सां जाले की हे रवींद्र भवन सारके एका रावले लोक. आनी जेन्ना हे जे 14 वर्सां नंतर जेन्ना जाला तेन्ना ह्या रवींद्र भवनाची सिच्युएशन इतली बिकट आसा की आयज कलाकाराक तशें काणकोणच्या लोकांक रस्त्यार येवपाक पडटा. आयज तुमी पळयतले कितलेशे लोक कमीत कमी 40-50 कलाकारचे म्हळ्यार कलाचे ते आवडी आसा पळय ते आयज आमी सगळे गेल्ले मेळपाक एक भेट दिवपाक गेल्ले. त्या नंतर आमकां खंय तरी दिसलें की हे जे काला एक 50-60% काम जालें म्हणून. जेन्ना भितर गेले जेन्ना भितर आमी इन्स्पेक्ट केले तेन्ना कांय आमकां आन्सर दिला. त्या बरोबर आमी आमचे सेक्रेटरीक मेळपाक गेले तेन्ना तेमी सांगले की ऑलरेडी DCICD तो ऑलरेडी तेमी लेटर केला आनी 1 month दिला. 1 month नंतर आमी कितें सांग. आतां म्हाजें एक क्वेश्चन आसा की काणकोणाक फक्त लोकांक डेट पे डेट दीत रावतले. हे काम कित्याक ताबडतोब जाल्ला? रवींद्र भवन येयलोले कित्याक लागून स्टार्ट जावंक ना, इतलो टायम कित्याक घेयला तेणी. सो थिंगा कोण आन्सरेबल कोण मनीस आमचे कडेन ना जाला, मेळोंक ना. तेणी म्हणलें की आमच्यांनी आन्सर करूंक जायना, तुमी मेंबर सेक्रेटरीक वचून मेळो. सो आमी हिंगा मेंबर सेक्रेटरी डेप्युटी कलेक्टर आमी मेळपा येयले. ताका आमी मेमोरेंडम दिला. आनीक जेन्ना ताका विचारलें जे कित्याक स्टार्ट जावंक ना अजून, तर त्या उतराक तेणी म्हणलें की ते जेन्ना पावस झडला ते उदक ब्लॉकेज जाली तेन्ना तें उदक सगळें वायरांनी उंटी भितर घुसोन ते वायरांक भितर बी उदक गेलोलें आहा. सो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जायते आहा. सो तेंचे अजून इन्स्पेक्शन चालू आहा. जे GSIDCंतल्यान तांकां रिटर्न दिला म्हण की 1 म्हयनो लागतलो म्हण. सो तें एक जालें. आनी तेजे भायर आमी आमचे सायमल्टेनियसली जे रवींद्र भवनाचे इश्यूज आहले ते इश्यूज थोडे तेय बीन आमी मेमोरेंडम थ्रू आमी दिल्या.
अशी की हे बेगीन स्टार्ट करपा तेंच्यान सांगलें 1 म्हयन्याचो टायम मागलेलो आसा, 1 म्हयन्यान जातलें म्हणून GSITCतल्यान तांकां सांगलां म्हण. उदक चडशें इलेक्ट्रिकल हितूक पडलें आनी इट इज डेंजरस, कांट टेक एनी रिस्क ऑन दॅट. सो देर आफ्टर न्ही हांवें फॉलोअप केलें. सो आतां तेजो इशू कितें आसा, लायटी तेजें फ्लक्च्युएशन आसा, लायट फ्लक्च्युएशन आसा आनी तेजी न्ही AC चलना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. गोंयांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ल्यान दर एक गोंयकार बेजारला. गोंया भायल्या कंत्राटदारांक कंत्राट मेळिल्ल्यान गोंयच्या रस्त्यांक पाड घातल्यात. रस्ते अर्दकुटे दवरतात आनी लोकांचे जीव वयतात. हाका जापसालदार कोण? गोंयच्या रस्त्यांक आनी अपघातांक अधोरेखित करून अखिल गोंय रस्तो कंत्राट संघटनेन पत्रकार परिशदेंत गोंया भायल्या कंत्राटदारांक उजरावन काडले. गोंयांत 20% निविदा काडून उडोवपाचो सर्क्युलर सध्या गाजपाक लागला. अशें जालें जाल्यार गोंया भायले कंत्राटदार येवन आपली सत्ता गाजयतले आनी कामां अर्देकुटी सोडून वयतले, जशें 15 वर्सां आदीं जाल्ले. हाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या. आतां हाचेर उपाय येवपाची आमी वाट पळयतात, अखिल गोंय रस्तो कंत्राटदार संघटनेन सांगलें. सेवा मेळोन आमी सगळें सांगिल्लें की जें सर्क्युलर आसलो 20% तो विड्रॉ केलो आसा. तो विड्रॉ केलो तो आमी परत लावचो म्हणून आमी मिटींग घेतली आनी आमचो डिमांड म्हणटा तोच की 20% परत लावपाचो. कित्याक एक जर 20% उरली ना जाल्यार तो भायले कॉन्ट्रॅक्टर सगळे भितर येतले, भायर गोंयचे भायले, आनी आमकां कोणाक कांय मेळपाना आनी अर्दी काम करतले आनी सोडून वतले. हें सामकें शुअर. हें जाल्याच पयलीं 15 वर्सां पयलीं अशें जाल्लें. काडलो मागीर परत लायलो सेम 20% मॅक्सिमम. मागीर ताका लागून आमी CMा परत मेळटले की 20% आसता तसो दवरचो आनी आमकां हें करचो. 20% म्हणल्यार कितें? त्या अमावंटाचे 20% बिलो मॅक्सिमम. म्हणल्यार जो एस्टिमेटेड अमावंट आसा तेजेर आमी मॅक्सिमम आतां टेंडर येता. सो वी हॅव टू EMD फारीक करची पडटा फॉर एवरी टेंडर. मागीर अशें जालें जाल्यार इफ यू कीप कोटींग आमची कॅपेसिटी तितली उरची ना टू कीप आमची ब्लॉक जावपाक हें तें. सो देन स्लोली आमकां कामां मेळची ना मागीर कोट करपाक, बिकॉज सो दॅट इज अनदर एस्पेक्ट. What is the reason behind the government's decision to remove this? I really don't know. The representation that was from Goa saying that to remove this 20% below. Subcontractor that was the intention. They happened to meet Chief Minister twice. रिपोर्ट करतले, अर्दे काम करतले, पैसे घेतले, सोडून वतले आनी जाल्लें आसा अशें. इरिगेशनां जाल्लें आसा. क्वॉलिटी मेंटेन जावपाना. क्वॉलिटी मेन म्हणजे क्वॉलिटी जावपा जाय. कित्याक गोंया पावस खूब पडटा, हें जाता, ताका लागून क्वॉलिटी मेंटेन जावपा जाय. आनीक ताका लागून आमी तें सर्क्युलर परत आसा तशें दवरचें म्हणून आमी CMा पयर मेळ्ळे आनी ताणें आज आमी मिटींग आपयली आनी परत आमी रोखडे परत मेळटले सेम तें सांगपाक लागून दवरून. रिटर्न दिला आमी ऑलरेडी. परत आतां मिटींग घेतली आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराची, ऑल गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर, आनी आमी परत दितले आतां. परत एपॉयंटमेंट एक म्हणल्यार आमी म्हाका जायली एपॉयंटमेंट सेमा कडेन. सो तुमगे कितली जाण आसा आनी आतां भायले कितले जाण येता कॉन्ट्रॅक्ट करपाक? भायली सद्याक कमी आसले आतां सांगप म्हणल्यार. आतां हें जें 20% पळय जें काडलां ताका लागून सगळे भायले कॉन्ट्रॅक्टर येतले. चडांत चड 40-30 कितें बिलो उपोट करतले, ते काम करतले. हाफ सब स्टँडर्ड जातलें, कितें जातलें, गोंयचें नांव पेड्यार जातलें रोडा लागून जाल्ल्या. ताका लागून तें आमी परत आसा तशें दवरचें म्हणून. हय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचलच्या फामाद नागझरीचें नुतनीकरण केलां. कोयराच्यो राशी आनी लोकांच्या हलगर्जीपणाक लागून सुवातेर बुरशेपणां जाता. नुतनीकरण केलें पूण नितळसाणीचेर पाळत कोण दवरतलो? थळाव्यांनी प्रस्न केला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यानूच जी नागझर आमी एक 2-4 म्हयन्या पयलीं दाखयल्लें की हांगासर सामकी कंडिशन बिकट आसा आनी ताजेर लक्ष मारपाची खूब गरज आसा अशें आमी सांगलेलें. ही जी नागझर म्हणून जी आसा ती एक ऐतिहासीक स्थान आनी सामकें बिचोले सामकें लागीं आसा. हे मिडल ऑफ द सिटी आसा आनी एक बऱ्यापैकी एक प्लेस जाल्या. आतां तेजें ब्युटिफिकेशनूय जालां, तशेंच म्युनिसिपालिटीन हें केल्लें आसा. पूण आमकां अशें दिसता की हांगा आनीकूय गरज
आसा लक्ष दिवपाची, कित्याक तर सगळे कडेन जे लोक हांगासर कपडे धुवपाकूय येतात, जे भायले लोक आसात तशेंच हांगा न्हिदतात आनी कितें घाण करतात ताचेरूय लक्ष मारपाक जाय। कित्याक तर हे जे ब्युटिफिकेशन केलां ते सामकें हार्ट ऑफ द सिटी आसल्या कारणान एक बऱ्यापैकी प्लेस आसा लोकांक बसपा खातीर आनी एक कितें म्हणटा ते तांकां एक वेळ आपलो घालोवपा खातीर एक बऱ्यापैकी जागा हांगा निर्माण जाल्ली आसा आनी ही एक ऐतिहासीक स्थान आसल्या कारणान हांगा जी झर आहा ती सामकी क्लीन उदक आसा, ते बी घाण जावपाक जायना। आतां अशें कळ्ळां की हांगासर कोण भायले लोक येतात आनी वयल्यान उडक्यो मारतात भितर, बियरीच्यो बाटल्यो येतात हांगा आनी भितर फोडटात बिडटात म्हणून ते बी लक्ष मारपाक जाय। पुलिसांनी हांगा येवन पेट्रोलिंग करपाक जाय। मिडल ऑफ द सिटी आसल्या कारणान एक बऱ्यापैकी प्लेस हांगा डेवलप जाल्लेली आसा आनी म्युन्सिपाल्टीनूय हे आपलें काम केलां, पूण जे थळावे लोक तशेंच भायले लोक हांगा जे कोण येतात ते थळाव्या लोकांनी तांकां सांगपाक जाय की हांगा अशें करपाक जायना म्हणून, कित्याक तर हांगा ही जी जागा ती क्लीन उरपाक जाय। नागझरीचें नूतनीकरण केलां खरें, पूण सुवातेर नितळसाणीचेर पाळत दवरपाक कोणच नाशिल्ल्यान लोक दादागिरी करतात। कांय स्थलांतरीत येवन कापडां सुकत घालतात, नितळसाण बाळगी नासतना सुवातेर बुरशेपणां करतात। हाचेर सरकारान दखल घेवन सुवात नितळ करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। बरो प्रोजेक्ट बरें दिसता आनी पयलीं जर मातशी हे आसली मातशी बरी म्हणजे तितले डेवलप नासली, आयज बरी डेवलप जाल्या आनी बरें दिसता। न्ही हांगासर लोक येता बी पळोवपाक, लोक पयलीं येताले आनी अजुनूय लोक येता आनी आतां बरी जाणल्या कारणान आनीक लोक येवपाक लागलेले आसा। हांगा आमी पळयता लोक खुबशे हांगा येता सांजच्या टायमार, सकाळच्या टायमार। आतां पावस कारणान पावस पडटा त्या कारणान ह्या प्लेसीचें हें कितें इम्पॉर्टन्स कितें? ह्या प्लेसीचें इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार हांगा पयलीं नागझर म्हणटाले, सो पयलींचे आमकां लोक सांगताले की हांगा अशें देवाचें एक जागा अशी, सो हांगा एक क्लिननेस दवरची अशें पयलींचे आमकां लोक सांगताले। थोड्या कारणाक लागून हांगा थोडे लोक थोडे घाण करता हे करता म्हणून ही हांगा डेवलप केल्या आनी बरी गजाल। अजून येते कपडे दिसता पळय ते कितें म्हणटा तूं, काड तांचेर एक्शन घेवंक जाय अशें दिसता। मातशें म्युन्सिपाल्टीन जावं कोणेन एक्शन घेवची। ही नागझर आसा ही पयलींच्यान आसा, म्हणजे आमच्या धाकट्यापणासून म्हणजे आमच्या आई बाबाच्या पयलींच्यान नागझर आसा आनी एकदम निवळ पाणी हे टायमार एका टायमार अशें आसलें की लोकां कडेन उदक नासलें तेन्ना हांगासलेच लोक व्हरून पिताले। जी इतिहास भरपूर आसा आनी हे जागृत देवस्थान नागझर म्हणून लोक वळखता। कळ्ळें, आमी ल्हानाचे व्हडलेले आमी न्हाताले पिताले उदक, म्हटल्यार हे नागझरीचे बद्दल कोणी अशें लक्ष दिवंक नासलेलें। आमी जेन्ना अपर्णा फोगिरी, कुंदन फोगिरी यांच्या कडेन आमी जेन्ना मांडलें म्हणजे हांवें सांगलें स्पेशल की ब्युटिफिकेशन करताले एक हे नागझरीचें तुमी तुमच्या अंडर घेया म्युन्सिपाल्टीच्या अंडर आनी करून दिया, कित्याक हे जे करीत जाल्यार सगळ्यांक फायदो जातलो आनी कितें आसा बसपा सारकें एकदम एक मेन स्पॉट कसो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर। IMDन येता ते सप्तकाचो हवामानाचो अदमास अद्यावत केला। हाचे पयलीं जारी केल्ले सगळे ऑरेंज अलर्ट उणे केल्यात आनी गोंयांत सध्या येल्लो अलर्ट आसा, जो 23 तारखे मेरेन आसतलो। पावस कायम उरपाचो अदमास आसतलो, तरी ताची तीव्रता सध्या उणी जाल्या। बुधवारा हवामानात केन्नाय मध्यम पावस पडटलो। दनपारा मेरेन कांय प्रमाणात मळब निवळ जातले, जाका लागून थोड्या काळा खातीर उष्णताय जाणवतली। हाका लागून चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडपाक शकता। आर्द्रतायेक लागून ते आनिकूय गरम जावपाक शकता। सांजवेळा मेरेन पावसात परतून वाड जावपाचो अदमास आसा। उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा, पूण चड पावस पडलो जाल्यार ते मातशें उणें जावंक शकता। गोंयांत सध्या येल्लो अलर्ट, जो 23 तारखे मेरेन आसतलो। सप्तकभर पावस चालूच उरतलो, पूण ताची तीव्रता उणी जातली। बुधवारा मध्यम पावस पडपाची शक्यताय, कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय। आर्द्रतायेचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय, पूण पावस पडलो जाल्यार मातशें उणें जातले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।